नुवे पंचायतीचे आयतारचे ग्रामसभेत स्थलांतरित लोक, रस्तो सुरक्षा, दक्षता आणि भूसंपादनाचे विषय बरेच गाजले. पंचायत वाठारात रावपी आणि कामाक वचपी स्थलांतरित लोकांनी पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे असो थारावय ह्या वेळार पास जालो. आयज आमी रोड सेफ्टीचे हें केलां, रोड सेफ्टी आनी विजिलन्साचें केलां आनी हें केलां फॅमिली फार्मींग विजिलन्स कमिटी केल्या आनी फॅमिली फार्मिंगा केलां. मागीर मायग्रंट्साचें केलां. मायग्रंट्स हें करपाचें, दे शूड डू दियर पुलीस कार्ड, पुलीस व्हेरिफिकेशन, एवरीथिंग फॉर द मायग्रंट्स. ग्रामसभेक आज प्रस्ताव मांडला मायग्रंटा बाबतीत. हर एक कडेन आतां गोंयभर गोंयकाराचो आतां दर्जो मायग्रंटाच्या पायपोनाक जवळ जवळ आयिल्लो आसा. हें आनी मुखार जावं नये, कित्याक आमच्यो फुडलीच पिळगी, आमची भुरग्याची उदरगत आनी बरेपण कशें आसतलें. सगळे मायग्रंटर येवन तांणी तांचे हक्काचो सगळो हें घेतलो, फायदो घेतलो जाल्यार आमच्या लोकांनी कितें करपाचें. मागीर तुमी म्हणटा गोंयकार अमेरिके वता, UK वता, तारवार वता, तांणी कशें पोट भरपाचें. आमच्या गोंयान आमच्या गोंयकाराचें पयलें संरक्षण. गोवा इज फॉर गोवन्स फर्स्ट. हांव म्हणना तुमी येया, बरे भशेन रावा, तुमची सारकी सांबाळा. हांगा आतां क्रिमी जाता, चोरयो जाता, आतां मर्डर जाता आनी लोक आतां तोंडार सांगता तुका जितो मारता म्हणून असले गुंडागर्दी आमच्या गोंयान नाका. आमचें गोंय पिसफूल, आमचें गोंय बरें भांगराळें, ताजो तुमी आस्वाद घेयात आनी परत तुमच्या गांवांत वचात.